तुमच्या मुखार आनी एक नाटकुलो धाकटुलो स्किट प्रदर्शन कशी पावता आमी एक आयकल्ली सांगणी आसा कन्नडांत इस्कलांत ती आयकल्या ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗ म्हणून कोंकणीन सांगचें तर जसो बापूय तसो पूत आज हांगासर ह्या स्किटांत तुमी पळयतल्यात बुधवंत कोण गेम सांगून एकल्या वरनी एकलो हुशार तुमीच ह्या स्किटांत पळया बुधवंत कोण एकलो ताज्या
वतना फोन करता काही होय की होय आणि सरता काही मोगान आज संजय जेवणा किती रानलांबा होय की होय होय आणि आजकालचे पहिले तुका करतात चिरीपिरी करून रंगा पटना होय घरा तशें चलता होय तशें काडलो उतरा बायल म्हणाली संघ भाशेन रांदपाम संघ भाशेन होय ताका तोयल्लो म्हज्या भशेन इल्लो हुशार होय तुज्या भशेन जाल्यार काडटा मार होय तशें तो म्हणालोय आज कामात हांव इल्लो वेळ जाता बास घट्ट जेवण न्हिदे हुशार आहो ताणे हुशार आहो तू कोण येता लोरी 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 लॉरी यायला बरे रे म्हणजे 4 बोंडे भेटल्या ते साक्षी येते नाही बाबा माहिती काल रे ओ अंकल लॉरी अंकल अरे लॉरी अंकल येत जाल्यार रे ताचेडा 200 पावंड काडलेला बिलकुल सांग ना म्हणजे लिपोन मस्त पटल्या हांव येता सांगा ना का बिलकुल सांगा ना हांव सुद्दां आसता बाबा काल रे काय तुझी उतने रोहिणी असतीत रोहिणी देखत बसा नका सुरब कैसा जाल्यार म्हाका एकलो तो बापय असो जायत रे सांगा ना का सांगा ना ताका हांव सुद्दां आसता येवन येतो अंकल उठ रे अच्छे कर रे अंकल कसं आहे चांगलं असेल इथून व्हायचं ना घरची मला इल्लीशी बोरी ना आज बाई पुरा दुखो मुझे का इष्टन चांगलं आहे वो आमचो वो बोंदेल सो स्टेली रावता रे मोठी करणार तुका ओळखणार तुका बाप आहे ओळख असा रे टाक्या कळणार पुरो आमचो वो दीपक तो घेता साने मुळे डॉक्टर लगी वसून इल्ले शुगर चेक कर शुगर शुगर चेक करू आता तुम्ही डॉक्टर लागे बसला अंकल चांगल्या भशेन ते शुगर चेक केल्या डॉक्टर कितले काम घेतात लगभग 25 पाउंड रे 25 पाउंड किती लागले तुका पुरा 25 पाउंड माझ्या बापायन बोळेचे जाल्यार काय 6 महिने काडचे जायत चांगल्या भशेन अंकल घे हांव तुका बरी आयडिया दिता सांग रे म्हाका फकत 5 पाउंड दिल्या गो जायत रे कितें तें सांग पळया सांगो कितें पिशे जर जाला गे पयशे येवन दित वो एक भिकारी दर 5 पाउंड राणीचा पट्टा पहिलेच पडेल हांवें मी गडबड होता आता तो म्हाका बरी आयडिया मेळ्ळ्या म्हणजे 20 पाउंड उरतात न्ही कशें देखून अंकल आता ऐक जेवून जावन गट्ट रातीचे गट्ट उदक पिये पुट्टे घालना का तुझी साखर पुरा करतो न्हू सोंगा वय वय गट्ट उदक पिये न्हू सकाळी बेगीन उठून घरच्या एक कोणशा बस अंकल अंकल नाही घरा वय घरचे कोणशा वचून सुसू कर 10 मिनिटां सोड 10 मिनिटां उपरांत थंय बसून पळय जर तर मुय आयल्यात तुका शुगर आवडणार बारी हुशार रे मागीर सांगितलं बरे हांव तुका आतां एक सवाल विचारून घे सवाला घेतली विचार अंकल देवान ताका त्रसला न्ही म्हाका आता हे सांगतो गरनाळ आतां घेवन वयर उडयल्यार काय जाता ते कोणच्या भुरग्याक जाल्यार जाता गरनाळ आतां घेवन वयर उडयल्यार टुम फुट्टा फुटो कितें तुज्या बापायन उजो दिलो म्हणून घे उजो दिनासतना वयर उडोवंक कितें तुजी बापायची कशी घे हे सांगितलें बरें हे उलयता तूं बापूय उलयता तुज्या बापायन म्हाका इल्लेशे पयशे दिवपा आशिल्ले काय ना सांगे तो तू जे पयशे दिवंक गावता म्हणून खंय सारकी लिपोन रावन हांव म्हणी सांगतो हांव म्हणी सांगतो काय सांग ना हांव म्हणी सांगतो ना काय ना ते तुजे पयशे मेळ्ळे भशेन काय ना त्यामुळे अरे काल राती हांव मरे जाल्ल्या उपरांत सांगतलो त्या लॉरीचे पयशे जीव केल्यार दिना म्हूण ते कित्याक रे अरे ते कित्याक म्हणून तशें कित्याक म्हळ्यार तूं फेसबुकार म्हज्या मामी फोग करताय रे फेसबुकार
तुझ्या मम्मीक फोन केला किती झालं रे ती सांगते का किती जण फोन करतात तुला किती म्हणे सगळं दिसं उत्तर दोन बसता फेसबुक रे ते तुझ्या बापायनं मग ते 200 पाऊंड दिलं झालं तुझ्या घरचे माळेमुडी मानता असून अंकल तुझ्या घरा आता तुझ्या घरात कितले भाड्या म्हणून सांगशील तुझ्या घरात 500 पाऊंड रे 500 झाला रे तो 880 पाऊंड तो आमचो चार्ली अंकल बरी नाही चालली किती दिता रे तुझ्या घरचे मध्ये चालली किती दिता किती म्हणणार रे अहो 27 कला येतात आणि पाठी येताना पळता तू रत्न वेळा रे चार्ली अंकल तुम्ही येता असता म्हणतात काय म्हणताय पटपुषा कोण जातो पटपुषा कोण जातो राग येईल की म्हणून अंकल आले अंकल आणि एक सवाल विचारूंगा सांग रे तू नातेला वेळा रे तो चार्ली अंकल तुमच्या बेडरूम काले घेतो अंकल कोण जातो पटपुषा कोण जातो चालले काय मारू नसा काय मारू नसा काय